फेर प्राइस शॉपांनी मेळ्ळे कुसके काने. लोकां वांगडा पसरकारांचेरय कानो तकलेक चोळपाची पाळी. लोक कुसके काने व्हरपाक सोदिनात जाल्यार सरकार दिल्ले काने परत घेवपाक सोदिना. काने सोलच्या आदींच दोळ्यांत दाटलें उदक. एके वटेन सरकार म्हणटा करतले शैक्षणिक क्रांती, सोपेपणान मेळून दितले मोबायल कनेक्टिव्हिटी, जाल्यार दुसरे वटेन भुरगे काडटात रेंजी खातीर सैम भोंवडी. इन्फ्रास्ट्रक्चराचो तर पत्तोच ना. गोंयच्या शिक्षणाच्यो भयो भयो. मायकल लोबन काडलो बाबू आजगांवकाराक उजरावन. म्हणटा दर्यादेगा वयल्या बांदकामे वेळार न्हिदलेलो बाबू आनी तेचे पर्यटन खातें. दर्यादेगा वयल्या टॉयलेटींची जाल्या दशा. नितळसाण आनी मेंटेनन्साची ना जाग. गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार. हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. सध्याक भाजपाच्या मंत्र्यां मदींच पेटपाक लागला. राज्यांतल्या दर्यादेगावयल्या पर्यटनाच्या मुळाव्या सुविधांक घेवन कळंगूटचो आमदार आनी बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबन पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकाराचो फोग काडला. दर्यादेगांचेर कामां चलिल्लीं त्या वेळार पर्यटन खातें आनी पर्यटन मंत्री न्हिदलेलो मायकल म्हणटा. बिरेस्तारा कळंगूटचो आमदार मायकल लोबन पर्यटन खातें आनी पर्यटन मंत्र्याक उजरावन काडलो. मायकल म्हणटा व्हडलो बोवाळ करत टॉयलेटी बांदल्यो, तेंची उक्तावणाय केली. पूण ह्या उपरांत ह्या कामांचें कितें जालें ते कडेन फाटल्यान कोणेच वळून लक्ष दिलें ना. ह्या बांदकामांचेर साबार कागाळी केल्यो पूण अजून मेरेन खंय तेचेर उपाय म्हणटात तो येवंक ना. आयकात मायकलाक. टांचेर मुत्रेचेर आनी आखपाचेर पयशे करया नाका हें हांव क्लियर मॅसेज धाडूंक सोदता ह्या डिपार्टमेंटाक की बाबा जागे जायात आनी आख्खे गोंयान जितके टॉयलेट तुमचे डिपार्टमेंटाचे आहा ते वचोन चॅक करा. पागार सगळे जाण घेता. म्हाका दिसता खंय तरी तुमी काम करिना नाल्यार आमकां हँड ओवर करा, आमी करतले. इतले तरी आमी करूंक शकता. तुमचो बीच म्हणा नाका, लोकांचो बीच. लोक म्हणजे गोंयच्या लोकांचो बीच आनी जितके लोक बिचार लोक येता, आपण सांचे येता वो ट्युरिस्ट म्हणून येता वो तेंचो बीच. दीस इज वेर वी आर मेकिंग आवर डेली ब्रेड. आमी पयशे थिंगा करता, 4 पयशे करता थिंगा. प्लीज माय रिक्वेस्ट इज दीस, द बेसिक फॅसिलिटी ऑन द बीच शूड बी क्लीन. फॉर दॅट वॉट एवर नीड्स टू बी डन आय विल डू. आवर पंचायत विल डू. हँड ओवर दीज फॅसिलिटीज टू अस. केन्ना बांदलेले आमी लेटरां करून करून थकले. पंचायत म्हणून लेटर करून करून थकले. कलंगूटूय थकले, कांदोलीय थकले. मागीर अंजुना हेच प्रॉब्लेम जाल्ले आहा, पेरणे हेच प्रॉब्लेम जाल्ले आहा, बाकीचे साऊथ गोवान हुंय टॉयलेट जाले तिका हेच प्रॉब्लेम जाल्ले आहा. केंद्रा कडल्यान येयल्लो दुडू ह्या कामा खातीर वेवस्थीत वापरूंक ना, मायकल लोबोचो आरोप. जर पर्यावरण खातें तेंच्यांनी केल्ल्या बांदकामांचो मेंटेनन्स करपाक शकना जाल्यार ती पंचायती कडेन वा थळाव्या यंत्रणा कडेन तरी दिवची. निदान थंय तरी ती नितळ उरतली. हिंगा डिपार्टमेंटान थोडे मनीस अशे आहा आनी डिपार्टमेंटाचे जे हेड आहा जे वयर बसल्यात ते अशे इतले सोकला पडलेले आहा की तांकां काय पडोनूच वचोंक ना की केंद्र सरकारान इतले पयशे जे दिले आमकां तेचो बरो उपयोग करून ते बरे फॅसिलिटी करून आमी जे लोकांक दिवपाक जाय ते इनॉग्रेशन बरें केलें. तेजे उपरांत मेंटेनन्स कोण करूंक सोदिना. थिंगासरलो कचरो कोण काडूंक सोदिना. थिंगासरले टॉयलेट कोण मेंटेन करूंक सोदिना. आनी थिंगा कोण टॉयलेट जो कोण चलयता तो 30 रुपया घेवंक सोदता. खंय पावले आमी. आमची परिस्थिती ही खंय पावल्ली आहा. म्हाका दिसता हेचेर चीफ मिनिस्टरान पळोवचें पडटलें. आमी सगळे काडून चीफ मिनिस्टराचेर घालता. अशें जावंक पारना. प्रत्येक मंत्र्यान आनी डिपार्टमेंटाच्या हेडान ती काळजी घेवची पडटा. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें चालू आहा. आमी थिंगा वचून टेक ओवर करूंक जायना. ते डिपार्टमेंटाचें काम, ट्युरिजम डिपार्टमेंट ते पळोवंक सोदिना. आमी कितलेच फावटी रिमायंडर दिलं, आमी कितल्या फावटी पत्रां बरयलीं, पंचायतीनसून पत्रां बरयलीं, तरी हे करूंक सोदिना. म्हणजे हितून हांकां पडोन वचोंकूच ना. हे आयदर पंचायतीक हँड ओवर दिया नाल्यार GWMCक हँड ओवर कर. आमी तुका टॉयलेट आसा तसो दितलो. जो टॉयलेट तुका एअरपोर्टाचेर कोलर कंपनीन एक स्पॉन्सर केल्लो आहा तो आहा तसोच आमी दवरतले. म्हणजे इतलो क्लीन. नाजाल्यार 5 स्टारान जो टॉयलेट मेवता तसोच उरतले. इतली गॅरंटी दिता. हे आमी करून दाखयतले. कित्याक इतले पयशे मोडल्या. 2-2 कोटी मोडल्या एक टॉयलेट ब्लॉक बांदपाक. आनी खऱ्यांनीच इतले पयशे जाल्या ते. ग्रेनायट घातला आख्खो कंप्लीट. पूण आयज परिस्थिती बॅड आहा.
गोवा 365 खातीर पर्राच्यान संदीप कामोलकार. गोंयांत कोळसो येवपाक दिवचो ना. कांय दिसां आदीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केल्लें हें विधान. आपलें हें विधान तेणें स्वताच बदल्लां. डबल ट्रॅकिंग आनी कोळसो येरादारीचेर तेणें सप्तका भितर व्हडलो यू टर्न घेतला. गोंयचो आवाज हे संघटनेचो हो आरोप. गोंयांत सध्या कोळसो आनी डबल रेल्वे ट्रॅकिंगाच्या प्रकल्पा वयल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी आंदोलकां मदीं द्वंद्व चल्ला. बरोच तेंप जालो गोंय त्याचो अणभव घेता. काल आमच्या चीफ मिनिस्टरान डॉक्टर प्रमोद सावंतान एक स्टेटमेंट दिला आफ्टर रिटर्निंग बॅक फ्रॉम दिल्ली दॅट इन केस हे पळय जे प्रोटेस्ट चलता टू ओपोज द डिस्ट्रक्टिव्ह प्रोजेक्ट्स आसा पळय ते वीच इज ओनली टू ट्रान्सपोर्ट कोल फ्रॉम एमपीटी टू कर्नाटका की इन केस पीपल आर नॉट हॅपी पीपल आर प्रोटेस्टिंग जाल्यार वी आर रेडी टू डू अ रिथिंक ऑन 13th ऑक्टोबर. आमकां एक फोन कॉल आयलो फ्रॉम द डिप्युटी चीफ मिनिस्टर श्री बाबू कावलेकर एंड ही रिक्वेस्टेड रादर प्लीडेड विथ अस मातशे चीफ मिनिस्टराक या थंय यो आनी तुमी एक्सप्लेन करा. काल पळय आमच्या गांवांत आयिल्ले बेतूल एंड यू हॅड एक्सप्लेन ऑल द डिस्ट्रक्टिव्ह प्रोजेक्ट्स. माय पीपल in Betul and constituency are very angry, they are very frightened of what is going to happen. So तुम्ही येऊन ते मागचे चीफ मिनिस्टराक एक्सप्लेन करा. तेन्ना चीफ मिनिस्टर with his worried look said, I will not allow coal to come into Goa in double tracking आपण allow करपाचें. आनी आमकां खुशी दिसली आनी ताणें सांगलें आपणाक ही खबर नाशिल्ली म्हणून. You can cross check with the deputy chief minister in his presence and we were very happy that the chief minister, that means his advisors, had not informed him. And आमकां तितलो टायम मेळ्ळो and we gave him documentary proof. ते 4 दिसा उपरांत वेर्ना एक फंक्शन आशिल्लें and there he said, no, I cannot stop coal. कोणाच्या प्रेशरान तो आयलो की 4 दिसा उपरांत ताणें यू टर्न मारलो. And as the protest started spreading all across Goa, and we aggressively we are going from village to village, we are showing the actual documents, the actual facts, the actual planned destruction je जावपाचे आसा गोंयांत only to satisfy the greed and profit of a couple of crony capitalists जे कोळसो हाडूंक सोदता पळय. 14 तारीख नोव्हेंबर इज दिवाळी and 14 तारीख नोव्हेंबर इज ऑल्सो चिल्ड्रन्स डे. आनी ताका सांगले ही जी लढाई आसा हे जे आमी रस्त्यार आयिल्ले आसा लोक फक्त गोंयाक प्रोटेक्ट करपाक, इट्स अ नॉन पॉलिटिकल मुवमेंट. आता तुम्ही ऐकूया लोकांचो आवाज. आणि 14th नोव्हेंबर बीइंग चिल्ड्रन्स डे एंड दिवाळी ही जी लढाई फुडल्या जनरेशनाक फुडल्या पिळगेक लागून आमी झगडटा, टू गिव इट एज अ दिवाळी गिफ्ट ऑन 14th नोव्हेंबर ऑन चिल्ड्रन्स डे, गिव इट एज अ दिवाळी गिफ्ट. मोर सो बिकॉज दिवाळी signified it's a festival of good over evil. And so we gave him as our ODM, amcho state amcho chief minister. Lot of people said, why did you believe? We said, no, we have to believe him. He is the chief minister. But काल जेन्ना तो आयलो दिल्लीच्यान आनी सांगले that we can do a rethink if लोकांक नाका जाल्यार लोकांक नाका म्हणून तूं दिल्ली गेल्लो. प्रोटेस्ट कित्याक काय आख्ख्या गोंयांत चल्ल्या? Why people are not wanting all this double tracking, expansion of national highways? Why this destruction? If 400 kV line येता ती आमचो भाव विनाशियो वाज तुमकां एक्सप्लेन करतलो. But why that is being brought, causing massive destruction in the wildlife sanctuary, in the Molle National Park, damaging the Western Ghats? नॅशनल काँग्रेस पार्टीन कोळशेच्या विशयावयल्यान सरकाराचेर टिका केल्या. गोंयकारांचो व्हडा प्रमाणात विरोध आसतना सरकार 3 प्रकल्प फुडें कित्याक व्हरपाक करता? एनसीपी फुडारी चर्चिल आलेमावान विचारला. पर्यटन केंद्रा बदला गोंय कोल हब करपाची तर सरकार तयारी करिना, चर्चिल तिडकला. आज चडशी म्हणटी लोक एम्प्लॉयमेंट चड पडे आहा, चड पडे आहा तो ट्युरिजमाचेर. आनी जर तरी कोल हाडलो आनी सगळें काळें केलें, धोयरोय काबार केलो जाल्यार ट्युरिजम येतलो. आमी कोलाचेर कोण एम्प्लॉयमेंट जातलें आमी ह्या गोंयांत? सो हेवूय चीफ मिनिस्टर सांगला. चीफ मिनिस्टर आतां तशें जाता, चीफ मिनिस्टर म्हणटा कोल नाका, ताणें सांगला कोल नाका म्हणून. आतां कितकोन कोल नाका कितें आहा कितें आतां दुसरो पॉयंट लोकांचो दुबाव जाला. कोल तरी नाका म्हणटा 4 ट्रॅक जी लायन कित्याक जाली
रेल्वेची होय प्रश्न आसा. आतां रेल्वेची दुसरी लायन टू ट्रॅक ऑफ 4 ट्रॅक ते पळय हाडटा ती कित्याक हाडटात तें आतां तेमी एक्सप्लेन करचें पडलें कित्याक लागून. पूण म्हज्या हिसपान कोल म्हणटा तो आमी हाडून दिवपाचें ना दुसऱ्या गांवचो. आमी हिंगा हाडून ट्रान्सपोर्टींग करप कित्याक आमची धाकटीशी जमीन आनी एमपीटी समज हाल्या जो आमगेल्या गोंयांत कितें येतालो तोच कोल तेंकडे धरून जायना. त्या टायमाचेर कितलो लोक वास्कोचो मुखार चलप आनी तरी हाड जाल्यार आनी हायल्या तरी मायन चालू जाली मायनिंगाचो हें कितें खंय घातलें तें हेपार. तो हांव सांगूंक सोदतां बरें हेजें चिंतपा जाय. आमगेले LCBचे सांगो फूल सपोर्ट लोकां आसतलो. कोल आमकां गोंयांत नाका म्हणजे जो पण येता आनी हिंगा हात करूंक सोदता तो आमी करून दिवपाचें. जाल्यार ते वटेन भाजपान विरोधकांचे बाण आडावपाचे यत्न चलयल्यात. राज्य सरकाराची बाजू सावरतना भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे म्हणटा गोंयांत कोळसो हाडपाक आमी न्हू काँग्रेस जबाबदार आसली आणि आता तीच काँग्रेस ह्या विशयावेल्यान सरकाराचेर टिका करता. पळयात तानावडेचें म्हणणें. बातमी येवपाक जाय म्हणून हवा निर्माण करपाचें काम करतात. कोळशाचो विशय घेवन सगळ्याक फिरतात कारण हेंच्याच तोंडाक लोकांनी कोळसो भाजपाची गरज आसा. हांकां खबर ना हो कोळसो हाडपाचें काम ह्याच लोकांनी केल्लें आसा. JSW आसत अदानी आसत ह्या लोकांक ज्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार तेन्ना गोंयांत नासलें ज्या वेळाचेर काँग्रेस सरकार गोंयांत आसलें केंद्राक जेन्ना काँग्रेस आसली अशा वेळाचेर हे मोठ्या प्रमाणात कोळसो हाडपाचें काम ह्यांच्या सरकारान केल्लें आसा आनी आतां भारतीय जनता पार्टीचेर आरोप करपाक अपशगून करपाचें काम दिगंबर कामत आसत गिरीश बाब चोडणकर आसत आनी बाकीचे मनीस तेंचे आसत. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फेर प्रायज शॉपांतल्यान कांदे मेळोवन दिवपाची तजवीज करून लोकांची तकले वयलें वजें उणें केलें अशें सरकाराक दिसलां आसतलें. पूण कांद्याचें हें वजें सोंसना म्हूण फेर प्रायज शॉपवाल्यांनी आपलेच तकलेर कांदे चोळपाक सुरवात केल्या. सरकाराच्या दाल्यांतल्यान तांकां कुसके कांदे पावल्यात आनी ह्या पसरकारांच्या दाल्यांतल्यान लोकांक पावल्ले कुसके सरकारी कांदे परत तेंच्याच कडेन येवपाक लागल्यात. सरकार तर हे कांदे परत घेवपाक तयार ना. कांदे जोगच्या आदींच घरकार आनी पसरकारांच्या दोळ्यांत उदक येयलां. गोंयांत कांद्यान सेंच्युरी मारल्या उपरांत लोकांनी बोळ घालपाक सुरवात केली. काँग्रेसवाल्यांनी तर पर्यायी पसरे सुरू केले. देखून मार्ग काडटनाच सरकारान फेर प्रायस शॉपांतल्यान सवाय म्हणून कांदे विकपाक सुरवात केली. पूण शॉपांनी आनी शॉपांतल्यान गिरायकांक कुसके कांदे पावले आनी फेर प्रायस शॉपवाल्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांक हे कांदे परत घेवपाची विनवणी केली तेन्ना तेंच्यांनी ते परत घेवपाक न्हयकार दिलो. लुकसाणेचो भार दुकानदाराच्या माथ्यार पडिल्ल्यान सध्या तेंच्या दोळ्यांतल्यान उदक येयलां. पळयात ही कुसके कांद्यांची गाथा. अर्धे कुशिल्ले अर्धे बरे आसा. पूण तुमकां कशें पडटा रेट कशी आसा? रेट आमकां 30 to 50. आनी तुमकां कशें एक सांगलें सेम रेटीन? ना 34. आनी तुमी कितलो स्टॉक मारलेलो? हांवें सद्या 150 किलो. 150 किलो आनी कितले पिड्यार जालेले कशें कितले किलो पिड्यार जालेले आतां कशें? सद्या एक साप ओपन केला तातूंत एटलीस्ट 3-4 किल तरी पिड्यार आसतले. तुमी तांकां विचारूंक ना कितें काय म्हणून कितें हाडलां काय म्हणून? आमकां विचार. पूण हितून तुमकां लुकसाण न्हू मॅडम? नुकसान. मागीर तेजी भरपाई कोण तुमी सांगला तांकां समज पिड्यार जाल्यार पत्ते घेतले काय ना म्हणून? ते घेना न्ही. पूण मिनिस्टरान कितें म्हटलां कितें बरें ना जाल्यार पत्ते दे सांगता हय म्हणून. तशेंच हांकां सांगला लोकांक बरें ना सांग. जाल्यार हाडून हय दिया. आनी हे म्हणटा तुमी कोण तुमकां आनी जाय आमी कोणाक दितली व्हरून. ना पूण तुमकां कोणाक कांदे घातले ते घेवपा रेडी ना पत्ते ते तुमकां तशें हें करना न्ही. ती वयल्यान सांगता 100% व्हरा म्हणटा. 100% कंपल्सरी. 100 मेसेज आयला 100% व्हरा पण 100% व्हरून म्हाका नुकसाण दिलें. सो फाल्यां आतां तुमी सहज समज तुमकां कुसलेले पिड्यार जालेले मेळ्ळे जाल्यार तुमी आनी व्हरतले कांदे? ना हांव आनी हाडचें ना. म्हाका इतलें हेंच पुरो हेंच अर्दे म्हाजे वाडल्या. आनी कितले तुमचे कार्ड होल्डर्स आहा रेशन शॉप कार्ड होल्डर्स? म्हजे कार्ड होल्डर्स चड आसा म्हणजे टोटल एबाव 500. 500 सुमार. तुमकां दिसता ही स्कीम कितें गव्हर्मेंटान केल्या तुमकां घातल्या ती तुमकां त्रासान घातल्या वा कितें घातल्या? त्रास पडटा जिवाक. त्रासूच तो म्हणजे हें बायलांक मेवता हितून नाजाल्यार एटलीस्ट तेंच्यांनी हॉर्टिकल्चराकूच दिवपाचें. थंयच्यानूच व्हर. आमी जाय जाल्यार बील करून दिता. हय. हॉर्टिकल्चराक थंयच्यान व्हरपाचें. हय, आमकां हांगा तांदळांक लागले जाल्यार तांदूळ पडटा. तुमकां आतां हे क्लीन करून दिवचे पडटले.
हय तो क्लीन करता लोक हे घेता सो जितले दीस जितले चड उरता तितले तर कुसतालो पिड्या जातलो कुसतले न्ही. सो तुमकां सामकेंच नुकसान हय नुकसान मॅडम कंपल्सरी घेवपाकूच जाय करून करपाकूच जाय. आम्ही काढून लोक मातसो बरो ना जाल्यार तो काडून उडयता आनी मिनिस्टरान सुद्दां सांगलें कितें तुमी एक जर कोणाक कुसको काम मेळत जाल्यार तुमी शॉपवाल्या कडेन चलान बदलून घेया. आमी आतां कशें जगपाचें आनी कितें करपाचें खबर ना. आणि स्टॉक कसो येयला रेशना आसा तितलेच स्टॉक येयला हय तितलो मेळटलो आमी तितले हाडूंक ना आमी कमी हाडला कसो आसा तें पळोवन मागीर आमी फुडें हाडचें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. शिक्षणीक मळाचेर क्रांती जावपाक जाय, जग मुठीत हाडपाक जाय अशें म्हणत एके वाटेन सरकार व्हडली व्हडली भाशणां दिता. ऑनलायन शिक्षणा खातीर मोबायल कनेक्टिविटी सुदरायतले अशी आश्वासनाय दितात, पूण कांय कडेन टॉवरच उबे रावूंक नात. रेंज सोदपा खातीर भुरग्यांक मोबायल घेवन दोंगरांचेर भोंवचें पडटा. कांय हजार वर्सां आदीं ऋषी करताले तशें आयच्या विज्ञान युगांत भुरगीं दोंगरांचेर अभ्यास करपाची तपश्चर्या करतनाची चित्र पळोवपाक मेळटा. पळयात रेंज तुटलेल्या वाठाराचो आखो देखा हाल. काणकोण तालुक्यांतल्या खोतिगांव वाठारांत आशिल्ल्या गव्हर्मेंट हायस्कुलाचें काम गेल्या 3 वर्सां पयलीं सुरू केल्लें, पूण अजूनय तें काम इनकम्प्लीटच आसा. कितलेशेच फावटी लोकांनी डिमांड केलो तरी पूण हें बंद पडिल्लें काम अजूनय परत सुरवात जायना. सद्याक खोतिगांव वाठारांतले हायस्कुलाचे टिचर जे आसा ह्या स्कुलान येता आणि जेन्ना डिस्कशन करता एमर्जन्सी म्हणून जरी भुरग्यांक आपयलो जाल्यार त्या भुरग्यांनी बसप खंय हो मोठो प्रश्न जाल्लो आसा. त्याच प्रमाणे खोतिगांव वाठारांत गेले 1 वर्सभर जाले टॉवराचो इश्यू चलता, ताका लागून खोतिगांव वाठारांत नेटवर्क म्हणटा तें कसलेंच ना. जरी गव्हर्मेंटान ऑनलायन एड्युकेशन सिस्टम सुरू केली जाल्यार खोतिगांवाक ती मातशी सामकी ठप्प जाल्या अशें म्हणपाक हरकत ना. आणि त्याच बरोबर हायस्कुलाच्या रिपेरिंगाक लागून अशा तरेन इस्कॉलूय बंदूच पडिल्ल्या जमाक आसा. देखून खोतिगांव वाठारांतली एड्युकेशन सिस्टम पूर्णपणे बंद पडल्या काय कितें अशा तरेचो प्रश्न आतां सगळ्या खोतिगांवच्या वाठारांत आशिल्ल्या लोकांक पडलेलो आसा. खोतिगांवां 2 वर्सां जालीं नेटवर्क ना. पयलीं आशिल्लो पयलीं आशिल्लो पूण तो आशिल्लो बट फोन करपाक मेळटालो, इंटरनेट चलनासलें. ऑनलायन क्लासीस अटेंड करपाक मेळना, सो सगळीं लोकांनी वायफाय घेतला. वायफाय घेतले ते सुद्दां लोक कोण तरी जाय म्हणून केबल कट करता, सो सगळीं भुरग्यां प्रॉब्लेम जाता. स्कुलाक ते टिचर्स पावयताय नोट्स अशें आयकलां, बट आमकां आतां मडगांव बी आमी शिकता म्हणटकीर आमकां बेजार जाता ऑनलायन क्लासिसा खातीर. आमकां 10 किलोमिटर पयस वचपा पडटा. कांय जाण भुरगे दोंगरार वयता म्हण आयकलां खरें? हय डोंगरार वयता, थोड्यांनी झाडाक बी रावटर बांदलाय खंय. इश्कोला परिस्थिती म्हळ्यार आतां सादारण 3 वर्सां जालीं शाळेक काम करताय, अजुनूय काम कंप्लीट जालें ना तेंगेली. तें कितें लोखंड माडून दवरलां, आजुनीक पत्रे बित्रे कांय घालना, ते सगळे कळम्यान गेल्ले आहा. ते विचारल्यार कॉन्ट्रॅक्टरा विचारल्यार म्हणटा पयशे ना म्हणटाय सरकारा कडेन. मागीर करपाक कितें काम म्हणटाय. भुरग्यांक सद्या आतां बसपा जागो ना थिंगा शाळेंत. ते स्टाफ रुमाक आनीक हेडमास्टरा कॅबिना बसून शिकयता भुरग्यांक आतां सद्या. आनी ते ऑनलायन शिक्षण म्हळ्यार आतां सद्या हिंग खोतिगांव रेंज ना. पयलीं भुरग्यांक भायर ग्रावंडार बसयचे पडटा तेमी शिक्षकांनी. सगळीं भुरगीं कशें धरता, सगळीं मोडून घायल्या आनी तेमी शाळा अजुनूय कंप्लीट केली ना तेमी. गोवा 365 खातीर काणकोणांतल्यान देविदास गांवकर. सांगे मतदारसंघातल्या बेणवाड्यावयले नव्या पुलाचें काम बंद करून कंत्राटदार आपले सामान गुठलावन घेवन गेलो. 19 कोटींचो हो पूल, पूण तेचें काम वर्स जालें बंद उरलां आनी आतां तर कंत्राटदार सामान घेवनय गेला. हो पूल राजकारणाचो बळी तर थारूंक ना न्हू, सांगेकारांक प्रश्न पडला. बेणवाड्याच्या पुलाचें काम फाटल्या वर्सां आदीं सुरू जाल्लें, मात कोविडाचे निमित्त साधून कंत्राटदारान काम बंद दवरलां. तें तशेंच अर्दकुटें पडलां. बिरेस्तारा अस्कीत हो कंत्राटदार सगळें बांदकाम साहित्य ट्रकात भरून व्हरतना दिश्टी पडलो. काम अर्दकुटें सोडिल्ल्यान लोक फुर्योज जाल्यात. तुमकां खबर आसतली की आमची सांग्यार गेले 1 वर्स पयलीं हांगा सरकारान बेणवाड्याचो पूल आसा सांगेचो तो बांदपाचो हातीक घेतलेलो आसा. आनी कोवीड येयल्ले कारणान तो पूल आमचो थंयच उरलो, कारण ते जे लेबर आसले ते तेजे गेले, कॉन्ट्रॅक्टर आले गांवांत गेले. आनी आमी वाट पळयता आसली की केन्ना कोवीड काबार जाता आनी आमचें पुलाचें काम चालू जाता काय म्हणून. सडनली आयज ह्या वेळाचेर आतां हांव कुडचड्यार पास जातालें, पयलें जाल्यार एक गाडी जे ते पुलाचें काम करपाचें जे साहित्य हाडलेलें ते सगळें भरून ते वयता. तांकां जर विचारीत अरे बाबा हें सामान खंय व्हरता काय म्हणल्यार
ते म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टरान आमकां हाड म्हणून सांगला. एकटे उलोवपाक रेडी ना. दुसरो म्हणटा की ना आमी कॉन्ट्रॅक्टराक पेमेंट जालना म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर हे कामाचे सगळे सामान आसा तितले घेवन वयता. तेका अजून कॉन्ट्रॅक्ट केलं खंय सरकारान ह्या पुलाचो 19 करोडाचे हे पूल बांदपाचो सरकारान कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लो. आनी 1 वर्सान पूल रेडी जावपाक येयल्लो आसा जाल्यार अशें कितें जालें सडनली की तो कॉन्ट्रॅक्टर ते सगळे भरून घेवन वयता सामान. आयज आमकां सांगेकाराक प्रश्न पडला की हे सामान व्हरपाचें कारण कितें. बाबा कॉन्ट्रॅक्टराक पेमेंट जालना आयकूंक येयला. जर सरकारा कडेन जर पयसो नासलेलो जाल्यार हे सरकारान 19 करोडाचो जो पूल कित्याक सँक्शन करपाक मुखार सरले आनी हे अर्दकुटे कित्याक साळून वयतात. ताका एक विचारपाक सोदता प्रमोद सावंत, तुका दिसता की आमची सांग्या वयले हे जे काम चालू आसलेले ते हे घेवन वयता ते योग्य हे सामान ते कित्या खातीर आसा. ते कित्या लागून ते सामान घेवन येता. खरो कॉन्ट्रॅक्टराक पेमेंट करूना तुमी काय तुम्ही पेमेंट करपाक शकना. सरकारा कडेन पयशे ना. तुमचे कडेन वेगळी वेगळी दिसान दीस योजना काडल्या हे काडल्या स्किमी काडल्या म्हणून तुम्ही दिसान दिसान सांगत आसता भाशणान. जाल्यार ह्या पुलाचे तुमच्यान हे करपाक जायना म्हणून ते वयता कॉन्ट्रॅक्टर पेमेंट करनासतना. काय सांग्यार हे राजकारण करपाची तुमच्या मनान आसा. गोवा 365 खातीर सांगेच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. FIR नोंद जाल्या उपरांत टायर आनी एलॉय व्हिलां चोरप्यांक 24 वरां भितर धरपाक पेडणे पुलिसांक यश येयलें. धारगळ आगरवाड्या वयले एके गॅरेजींतल्यान चोरयेक गेल्ले 10 टायर आनी हेर सामान पुलिसांनी जप्त केलें. हे केशी संदर्भात 2 जाणांक अटक जाल्या. आगरवाड्या वयले आपल्या भावाचे गॅरेजींतल्यान एलॉय व्हिलां सयत 10 टायर चोरयेक गेल्यात अशी कागाळ राकेश यादवान बिरेस्तारा पेडणेचो पुलीस निरीक्षक जीवबा दळवी कडेन नोंदयली. जीवबा दळवीन दिल्ले माहिती प्रमाण पुलिसांनी वाठारांतले CCTV कॅमेरे तपासले. तशेंच GA03R0166 ह्या नंबराची हुंडाय I10 गाडयेचे फुटेज तांकां सापडले. करसवाड्या वयलो 27 वर्सां पिरायेचो गजानन अंकुश कुबल आनी 22 वर्सां पिरायेचो माडेल थिवीचो ज्ञानदीप ह्या दोगांकय चोरयेच्या प्रकरणात पुलिसांनी अटक केल्यात. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. कोरोनाचे फाटभुंयेर दिवाळी येयल्या. दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क, सांबाळुया भलायकी. दिवाळेच्यो सगळ्यांक सदिच्छा. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.